नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या रेवकार हांव गौरीश परब आमोणकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। बोमा राष्ट्रीय महामार्गा वयल्या झाडांच्या सर्वेक्षणाक थळाव्यांचो विरोध करपी कांय थळाव्यांक पुलिशेन घेतले ताब्यात। पुलीस उप अधीक्षकांची थेट भरती प्रक्रिया स्थगीत, गोंय लोकसेवा आयोगाची उच्च न्यायालयात माहिती। म्हादय प्रश्नाचेर कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान घेतली प्रधानमंत्र्याची भेट, कळसा बंडुरा प्रकल्पाक पर्यावरण दाखलो दिवपाची केली मागणी। किरलपाल दाबाळ पंचायतीन घरपट्टीचो घोटाळो, सरपंचान मागिल्ले आरटीआय सयत घोटाळो उक्ताडार, सरपंच आता बीडीओक दितलो माहिती। आरजी वतीन उत्तरेत मनोज परब, दक्षिण गोंयांत रॉबर्ट पेरेरा लढयतले लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक मंगळारच्यान सुरवात। दोनूय जाग्यांचेर आरजीक वेंचून दिवपाचे सुप्रिमोचो आवाहन। देशासयत गोंयांतूय वाडटा कोविड दुयेंती, केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी घेतली व्हर्च्युअल बसका। सगळ्या राज्यांत जागृत रावपाची सुचोवणी, भिवपाची गरज ना पूण जतनाय घेवची, मुखेलमंत्र्याचें आवाहन। आनी आतां खबरो विस्तारांत। बोमाच्या राष्ट्रीय महामार्गा वयल्या झाडांच्या सर्वेक्षणाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो। सरकारी कामांत आडखळ हाडटा म्हणून पुलिशेन कांय लोकांक ताब्यांत घेतला। फाटल्या एका वर्सासावन भोमकार नियोजित रस्त्याक विरोध करीत आसात, पूण सरकार आपल्या निर्णयाचेर ठाम आशिल्ल्यान भोमकारूय आपले मागणेचेर ठाम आसात। बुधवारा झाडांच्या सर्वेक्षणा वेळार भोमकारांनी सरकार विरोधात घोशणा दीत हे काम आडावपाचो यत्न केलो, तेन्ना तांकां पुलिशेन ताब्यात घेतले। भोमाच्यान वचपी नियोजित महामार्गाक थळाव्या लोकांचो खर विरोध आसा। कांय दिसा पयलीं विरोधी नेत्यांनी भोमकारांच्या आंदोलनाक तेंको दिल्लो। तशेंच सरकारान जबरदस्ती केली जाल्यार महामार्ग आडावपाची शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्ली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। पुलीस खात्यांतल्या 28 उप अधीक्षक पदां खातीर चालू आशिल्ली थेट भरती प्रक्रियेत दुरुस्ती करपाची गरज आशिल्ल्यान ती करची न्हय अशी शिफारस राज्य सरकारान गोंय लोकसेवा आयोगाक केल्ली। ती सुचोवणी पायटले, ही प्रक्रिया स्थगीत दवरतले अशें आयोगान बुधवारा मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात स्पश्ट केलें। हाची दखल घेवन उच्च न्यायालयान हे संबंधी याचिकेचो निवाडो केलो। Matter came up before the High Court today. Government produced an order whereby government has decided to withdraw the requisition for filling up of this direct recruitment to the post of DYSP. That was taken on record by the High Court, and High Court has disposed of the petition, saying that these selections are not going to happen now, as a result of which presently there is no cause of action for these people who had challenged this direct recruitment. So the petitions have been disposed of on the basis of the order of the government recalling the requisition of these posts. See, basically what has happened is there is a moment, or there is a process for change of the recruitment rules, and these vacancies, according to us, will have to be filled up based on those change recruitment rules. There is an issue about the age limit, etc. The government is reviewing the entire thing, and based on that, the government will take a call about changing the rules, and thereafter these vacancies are required to be filled. म्हादय प्रश्नाचेर कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ली वचून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। म्हादय न्हंयचेर कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक मान्यताय मेळ्ळ्या। पर्यावरण दाखलो मेळ्ळ्या उपरांत काम सुरू करप शक्य जातलें।
केंद्र सरकारान प्रकल्पाक पर्यावरण दाखलो दिवचो अशी मागणी ह्या वेळार कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी केल्या. एक व्हडली म्हत्वाची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येयल्ले आसा म्हादई बाबतींत. तुमकां खबर आहा म्हादईचो विशय आसा तो सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा आनी डे बाय डे हेजी हियरींग एडजस्ट जात आसा. आनी अमीट दीस ह्या सगळ्या हियरींग जशी एडमीट जाता जाता तितून खंय तरी कर्नाटक सरकार हो जो म्हादईचो प्रोजेक्ट आसा हो खंय तरी बेगीच्या बेगीन चालीक लावपाक सोदता. आयज कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री के सिद्धरामय्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. तेंच्यांनी खुबशे विशय म्हणले. एक म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो म्हादईचो. तेंच्यांनी म्हटलं की ते फक्त एनवायरमेंट सायट म्हणटात ती फक्त उरला आनी सेंटरान तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवना. तो बेगीच्या बेगीन तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवचो. त्या प्रोजेक्टाचो टेंडर आनी एस्टिमेट सगळे काडलेले आसा. सगळो फूल प्रोजेक्ट रेडी आसा. काम चालू करपाक तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स जाय आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी जातीन हितून लक्ष घालचें. आनी जेन्ना पास्ट सरकार आसले बीजेपीचे तेन्ना बीजेपीच्या सरकारान आदल्या बीजेपीच्या सरकाराक प्रॉमिस केल्ले आमी बेगीच्या बेगीन हाका एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवन सगळे हें करतले म्हणून. आनी पूण खंय तरी आतां हेका डिले जाला. देखून बेगीच्या बेगीन सेंटरान तांकां क्लियरन्स दिवचो. देखून तें काम सुरू करूंक शकता आनी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावंक शकता. आतां पळोवचें पडटलें. आतां सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकारची बाजू मांडटा सुप्रीम कोर्टान. पूण अजून ती लास्ट म्हयन्यान ती एडजस्ट जाल्ली. पूण अजून ती परत हियरिंगाक येवंक ना. आतां हेजो फुडलो कोर्स कशें कितें आसतलें तें आतां पळोवचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुमित नार्वेकार. किरलपाल दाबाळ पंचायतीत घरपट्टी घोटाळो. घरपट्टी भरिल्ल्या लोकांक बनावट पावत्यो दिलात आनी ताचेर पंचायतीच्या स्टॅम्पाचो गैरवापर केला. सरपंचान मागिल्ल्या आरटीआयत हो घोटाळो उक्ताडार आयला. कमीत कमी फाटलीं 10 वर्सां हे चालू आसा म्हणून सरपंच दामोदर बांदेकराचो अदमास आसा. सरपंच आतां हे सगळ्याची म्हायती बीडीओक दितलो. किर्लपाल दाबाळ पंचायतीत घरपट्टी घोटाळो. सरपंच दामोदर बांदेकरान घाल्ले आरटीआय अर्जात घोटाळो उक्ताडार. लोकांक घरपट्टी भरिल्ल्याच्यो ज्यो पावत्यो दिल्यात त्यो खोट्यो. तांचो कांयच तपशील पंचायतीन ना. खोट्या पावत्यांचेर पंचायतीचो स्टॅम्प मारला. ह्या सगळ्याची म्हायती आतां सरपंच बीडीओक दितलो. ह्या सगळ्याची खोलायेन चवकशी करची म्हूण सरपंच दामोदर बांदेकराची मागणी. हें करपा लागून हांवें एक घेतली अंडर आरटीआय मागून घेतली. ओके. आनी अहवाल मागलो तो आमची ऑफिसाची स्लीप न्ही म्हणटा. स्लीप न्ही. कित्या वयल्यान कळ्ळें तुमकां स्लीप तशेंच डुप्लिकेट प्रिंट केल्या तर? डुप्लिकेटच जालें ना. लोक स्लीप घेवन आयले. आमच्या रिकॉर्डान कांयच ना. तुमच्या रिकॉर्डान ना? ना. ऑफिसाच्या रिकॉर्डान कांय ना? ऑफिसाच्या रिकॉर्डान कांयच ना. ती आमची रिसीट न्हीच ती. पूण हांव टॅक्साचें बीन भरला म्हणून लोकांचें हें आसा. लोकां कडेन रिसीट आसा. रिसीट आसा. हय लोकां कडेन रिसीट आसा. अशें कितले म्हाजे कडेन कितले केन्ना जातालो आतां? खूब तेंप जालें दिसता. कितें ना पूण तुमी मदीं आवाज कित्याक काडून उठोवना हेजेर म्हणटा अशें चलता जाल्यार? चलता पूण हांवें प्रयत्न केलो. पूण कितें आसा एकटो मनीस आमी आतां सरपंच जाले म्हणून म्हाजी जबाबदारी येयली. तेन्ना हांव सरपंच जावं नाशिल्लो पयलीं. आतां हालीं जाला तूं सरपंच? हालीं जाला. तूं आतां सरपंच जाल्ले कोणी रिसिप्टी घेवन येयल्या? हय रिसीट घेवन येयले तेन्नाच मागीर म्हाका हें करचें पडलें न्ही. हेचे लागून कितें हांव आतां व्हिडिओ कंप्लेन करतलो. म्हागेलें तें काम अजून पर्यंत ती कंप्लेन केली ना ना अजून करना. कोराले सांगलां हांव. रिसिप्टी येयल्या पळय तेजी तुमचे कडेन नोंद कांयच ना. कशी ऑफिस लोक घेवन गेल्या पळय हय रिसिप्ट हांवें हावस टॅक्स भरला म्हणून तेजी नोंद काय ना पंचायतीन. पंचायती तेंचे कडेन रिसीट आसा. पंचायती कांयच ना. आनी पंचायती स्लिपूच न्ही म्हणटा सेक्रेटरी. रिसिप्ट दी म्हूण आसा. रिसीट टॅक्स तुमचे कडेन एक मिनीट ही आतां डुप्लिकेट? ही डुप्लिकेट. हेजेर हांवें हें मागलां जे आरटीआय अंडर मागलेले. आनी स्टॅम्प बीन आसा तुमचो काय तेणी? स्टॅम्प बोगस जालो ना. स्टॅम्प आमच्या पंचायतीचो. सो ऑफिसान आसा तेंच्यांनीच केलें हें. आनी कोण करता? पूण हे पंचायती रिकॉर्डान ना. ना 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 हे रिकॉर्डान अशें खूब आसा. असलांकी आसा. सोडे ना. कितलो अमावंट आसतलो म्हणटा तूं? कितलो घोटाळो आसतलो? अंदाज कितले वर्स जाल्ले म्हणून कशें कळटा? आमी आज किल्लपाल दाबाळ पंचायत क्षेत्रात ह्या क्षेत्रात आसा आनी पंचायती समोर आसा. जे पंचायतीच्या जे फाटल्या 2016 पासून गोड बंगाल जाल्ले आसा आनी तितून म्हळ्यार ज्यो हावस टॅक्स रिसिप्ट आसा त्या हावस टॅक्स रिसिप्ट लोकांची नांवार रिसिप्ट करून दिल्या. तेंचे कडेन हावस टॅक्स भरून घेतल्या.
पूण कायदेशीर पळोवपाक गेले जाल्यार ते हावस टॅक्स जी रिसीप्ट भरलेली आहा ती रिसीप्ट पंचायतीच्या डॉक्युमेंटान खंयच ना, जी बोगस जावन आसा. आनी ह्यो बायलो ज्यो कोण घराची टॅक्स भरता ते लोक आतां सरपंचा कडेन येता आनी आमची घराची टॅक्स भरूंक येना, ही टॅक्स आसा, रिसीप्ट आसा. पूण खरें पंचायतींच्यान सरपंचान जर शोध केलो जाल्यार सरपंच सोदीत जाल्यार ते पंचायती बुकार खंयच्याच रिसीप्ट येना. आनी सरपंच म्हणटा की गोड बंगाल जाल्ले आसा, ते कोणी केले ते खबर ना, तेजी सकल चवकशी जावची अशें सरपंच दामोदर बांदेकर म्हणटा. गोमंतक टीव्ही खातीर किल्लपाल दाबाळच्या एकनाथ खेडेकर. आरजी वतीन उत्तरेत मनोज परब, दक्षिण गोंयांत रुबर्ट पेरेरा लोकसभा वेंचणूक लढयतले अशी माहिती आरजीचे मुखेली मनोज परबान दिला. आरजीन लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक मंगळाराच्यान सुरवात केली. म्हापशेच्या अस्तेत सभेत दोनूय जाग्यांचेर आरजीक वेंचून दिवपाचे सुप्रिमो मनोज परबाचे गोंयकारांक आवाहन. आतां आमी कोणाक लागून कॅन्डिडेचर फाटीं घेवपाचें ना, कित्याक आमचे ह्या इलेक्शनाक दोनूय सिटां आमी डिक्लेअर जाल्ली आसा, आमी आवट केल्ली आसा. सो आतां कोणूय जावं कोणाक लागून आतांची सिटां हे तरी इलेक्शन आमी फाटीं सरपाचें ना. सो ना एक दोग जाणांक आमी काडला नाल सोडून गेला म्हणून पार्टी काबार जायना. इट्स अ प्रोसेस, कंटिन्युअस प्रोसेस. पार्टीन लोक जातले, पार्टीन जॉयन जातले, थोडे पार्टींतल्यान वयतले. मॅक्झिमम लोक पार्टीन जॉयन जातात, थोडे लोक वयतात, थोड्यांक काडटात आनी हो प्रोसेस चालूच आसतलो. अशें न्हू की पार्टीन येयला तो लायफ टायम पार्टीन रावपाक आहा म्हणून. जो कोण एंटी पार्टी एक्टिविटी करतलो तो कोणी आसूं, आमकां एक मेसेज दिवपाक सोदता आनी एक स्टेटमेंट करपाक सोदता की आमकां आरजीची काँग्रेस करपाची ना. 4 जाणांचे 4 ग्रूप आरजीन करपाचे ना. आरजी एकाच विजनान चलपाक जाय, एकाच मिशनान चलपाक जाय, एकच ध्येय घेवन चलपाक जाय, एकाच मार्गार चलपाक जाय. 4 वाटेन 4 रस्त्याचेर जशी काँग्रेस चलता तशी आमकां आरजी करपाची ना. सो आरजीनूय कोण जॉयन जावपाक सोदता तांकांय सांगपाक सोदता की आरजीन येवन हांगा फकाणां करतले, आरजीन येवन हांगा आपणाक जाय तशी मनमानी करतले ना. आरजीन जाय येवन आपणाक जाय तशी पार्टी चलोवपाक सोदतले, हे केन्नाच जावपाचें ना. केरळात कोरोनाचो नवीन प्रकार दिसून येतकीच केंद्रान कांय राज्यांक सादूरतायेचो इशारो दिलो. देशात कोरोनाचे सद्याक 142 एक्टिव्ह दुयेंती आसात. एका केरळात कोरोनाचे वट्ट 115 दुयेंती आसात. उपरांत कर्नाटकांत 10, महाराष्ट्रांत 9, पाँडिचेरीत 7, झारखंड आनी गुजरातात दरेकी 2, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब आनी तामिळनाडूत दरेकी 1 कोरोनाचो दुयेंती आसा. देशा सयत गोंयांतूय नवे कोविड दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडलां. हे प्रमाण आटोक्यांत हाडपाक बुधवारा केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हाणें सगळ्या राज्यांचे भलायकी मंत्री आनी सचिव हांचे वांगडा व्हर्च्युअल बसका घेतली. ह्या वेळार सगळ्या राज्यांक जागृत रावपाची सुचोवणी दिल्या. लोकांनी भिवपाची गरज ना, पूण सगळ्यांनी जतनाय घेवची अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलां. कोविड केसीस देशभर वेगवेगळे कडेन वाडपाक लागलेले आसा, स्पेशली विथ द केरला. आमचे हेल्थ मिनिस्टर मनसुखभाई मांडविया हांच्यांनी आयजूच व्हर्च्युअली मिटींग ऑलरेडी सगळ्या राज्यां वांगडा घेतल्या. आमचे हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी हांच्यांनी ती मिटींग अटेंड केल्या. मिनिट्स ते म्हाजे कडेन पावतले. ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान जी इन्स्ट्रक्शन दिल्या की आमकां अलर्ट रावपाक जाय, फ्लूनी सगळे कडेन स्टार्ट करपाक जाय. वेगवेगळे कडेन आमच्या PHC, CHC फ्लूची परत सुरवात करता म्हणजे ती स्टार्ट करता. आनी तशें सस्पेक्टेड केसीस जर कितें दिसता आसत जाल्यार ताका टेस्ट करपाकूय एडवायज करता. आनी एट प्रेझेंट जी एडवायजरी फॉलो केल्या सगळ्या लोकांनी सामकें म्हणजे आत्तां पॅनीक सिट्युएशन क्रिएट करपाची कांय गरज ना. एवरीथींग इज अंडर कंट्रोल. त्या खातीर फेस्टीव सिजन आसा, पण प्रिकॉशन्स सादारण प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स ती घेवपाची. सर पयलीं सारकी मास्क बीन घालचे पडटले. अजून तरी तशी काय एडवायजरी येवंक ना. सनबर्नांतल्या आवाजाच्या प्रदुशणा विशींचो कृती आराखडो सरकार बेरेस्तारा उच्च न्यायालयांत सादर करतले. इतले मजगतीं वागातोर वाठारांत रावपी कांय जाणांक ऑटिझम दुयेंत आशिल्ल्यान तांणी ह्या विशीं न्यायालयांत हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्ली. ह्या विशीं फाल्यां सुनावणी जातली. याचिकादार डेस्मंड मेंडीस हांकां सुनावणेच्या पयलीं सुचोवणी मांडपाक सांगिल्ली आसा. Sunburn matter is concerned, it is kept for tomorrow. Otherwise, government was supposed to produce a plan of action for this event that we are going to produce tomorrow before the High Court. It is kept tomorrow for this very same purpose. As far as this company is concerned, which is the project proponent, they are supposed to hold this event. They have filed an affidavit giving details as to what precautions they will take, all technical requirements they will satisfy. They will try to reduce the noise, so on and so forth. So that affidavit has been filed, that affidavit has been taken on record by the High Court, and High Court has said that they will comply with those requirements.
As far as government is concerned, the action plan which is supposed to be produced before the High Court is under preparation. That will be produced before the High Court tomorrow. Tomorrow at 4 o'clock, the High Court has kept this matter specifically as a special case. They are supposed to give some suggestions. They have been told by the High Court that they should give the suggestions by today to the government, and the government will consider them. That is the only purpose of those intervention. मोपा विमानतळाचेर भांगराच्या तस्करीची प्रकरणां वाडपाक लागल्या. मंगळारा अशाच एका धडक कारवायेत अबुधाबींतल्यान तस्करी करून गोंयांत हाडिल्ले सुमार 2.22 कोटी मोलाचे भांगर जप्त केले. DRIन केल्ल्या कारवायेत दोगा जाणांक अटक केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. मोपा विमानतळाचेर केंद्रीय महसूल खात्यान केल्ल्या कारवायेत अबुधाबीतल्यान तस्करी करून हाडिल्ले 3.5 किलो भांगर जप्त केले. मेल्ल्या म्हायती प्रमाणे ह्या भांगराचे मोल सुमार 2.2 कोटी इतले आसा. अबुधाबीतल्यान येवपी प्रवाशांचेर DRI पंगड जो आसा तो नदर दवरून आशिल्लो तेन्ना फ्लोर स्प्रिंग मशीनांत हे भांगर लिपोवन हाडिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. एक्सरे मशीन तपासणीत ते सापडले अशी जी म्हायती आसा ती खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. मूळ उत्तर प्रदेशाचो नितेश सायनी आणि तस्करी करून हाडिल्ले जे भांगर आशिल्ले ते राजस्थानचो मोहम्मद रफीक हांव येवन व्हरपाचो आशिल्लो आणि ह्या दोगांकूय अटक केल्ल्याचे कळटा. अधिकाऱ्यांनी स्प्रिंग मशीन तोडले तेन्ना तांकां रॉड आणि डिस्क ह्या आकाराचे भांगर हाताक लागले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा. कॅमेरामॅन यश सयत हांव दीप्तिका कोडकर. अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर पार्टी हॉल नायट क्लबांच्या भायर येरादारी पुलीस तैनात करपाक सांगल्यात. जे नायट क्लबांतल्या रातच्या वेळार भायर सरतात तांची आल्कोमिटरा वरवीं तपासणी करप गरजेचें आसा. अशा प्रकारची यंत्रणा मुंबय आनी हेर राज्यांनी पळोवपाक मेळटा अशें कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगलें. And the animal went up, came on the windscreen, broke the windscreen or smashed the windscreen. And we went forward, but because of the seatbelt, I didn't bang into anything and I was there. So I am in favor of people wearing seatbelts. ॲक्सिडेंटही खूप वाढले आहेत, खूप डेथ झाले असा. Accidents have increased. Sometimes I'm not sure who is to blame, whether it is the driver or whether it is our roads. Invariably, I think it is the driver to be blamed. Unfortunately, lives are getting lost. Unfortunately, most of the people who are dying are young youth, and I think they have to be a little cautious. They have to be a little more responsible. And if you take a city, maybe the police have to do a little more. And if I may suggest to them, they are trying, definitely trying, but if I may suggest, plan their policemen outside wedding halls, plan their policemen outside traffic police, outside clubs and all that. Because if you go to Bombay, today outside the club, outside the gymkhanas, a little ahead, you have traffic policemen who are there checking with the alcometers. And I have got friends who today ensure that if they are going for a party, either somebody is totally off alcohol and the others drink, or they don't drink, with the fear that the police will pull them out. At least driver तरी पिना समजपा जाय. No, I'm talking about the driver. You be happy, be merry, have a ball. I have no issue. So, what is the message for the youth? The message for the youth is in today's world there is scope for everything. In the years gone by, as sportsmen, our parents would not want us to spend time in sports because there was no future. But today, you excel in a sport, and you've done it. You take our cricketers, you take our footballers. Where have they not reached in today's times? It has become like their daily bread. You take even your studies. That's why I say, whatever you do, be serious, excel in whatever you do. Trust me, that is the biggest reward you can give your parents. You don't break your head, that is their problem. कुडचडेच्या नव्या भलायकी केंद्राचे उक्तावण 19 डिसेंबराक जावपाचे आशिल्ले. मात ही तारीख जावन गेली तरी उक्तावणाचो पत्तो ना. 3 वर्सां आदी उबारिल्ल्या ह्या इमारतीचे बांदकाम अजून मेरेन पुराय जाल्ले ना. केंद्रांतल्या वस्तूंची देखरेख तर सोडूनच दियात, नितळसाण लेगीत राबयल्ली ना. ह्या सगळ्या निश्काळजीपणाक लागून आमदार काब्रालान कॉन्ट्रॅक्टराचेर बरोच फोग काडलो. आयज आमी हॉस्पिटल विजीट अलॉंग विथ GSIDCचो MD हॉस्पिटल बेगीन चालू करपाक. पायपलायनी भितर आमी 18 नोव्हेंबर सांगले, ते मातशे डिले जाले.
मशीनूच हाडना हाय प्रेशर जेट प्रेशर हाडना स्टेज जावन म्हणटा ते जावन स्टेज तेका आजून अशें पयलीं पयलीं तशेंच आहा तूं वयले टेकवर गेला बाबा ते पयतले आतां आमी पयतले कितें जालें बरें तूं सांगलें कर म्हणून कुडचडेंच्या नव्या भलायकी केंद्राचें उक्तावण 19 डिसेंबराक जावपाचें आशिल्लें. ही तारीख जावन गेली तरी बांदकाम अजून पुराय जावंक नाशिल्ल्याचें मुखार आयलां. बुधवाराक GSIDCच्या अधिकाऱ्यां वांगडा आमदारान पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. आयकयात आमदार काब्रालाचे ह्या विशींचें म्हणणें. ना 19 डिसेंबराचे इनोव्हेशन आशिल्लें आजूय हांवें तातूंत इन्स्पेक्शन दवरलां की हॉस्पिटल जें आसा तें हॉस्पिटल अशें दिसपाक जाय म्हणजे तेंचो इशू क्लिनींग बिनींग तेंचें उरलेलें तेजें चालू आसा प्लस तेजे फुडलो जो कॅनोपी आशिल्लो तो चेंज करपाक लायला तेणें कन्सल्टंटान कित्याक तें उदक बाजार बारीक भितर मारतलें सो तें काम चालू आहा सो तें म्हाका आनी 3-4 दीस लागतले अशें बारीक बारीक आमचे ओटीचे रूम बाकीचे ऑटोक्लेव हे सगळे 3-4 दीस म्हणून आज 10 दीस काडले सो हे काम कंप्लीट जाता म्हणलें तेणी सो ते कंप्लीट करनासतना कशें इनोव्हेशन करतले हांवें टेंटेटीव डेट दिली 19 डिसेंबर करपाक कारण कित्याक म्हाका चालू करपाक जाय म्हणून सो आज आमी परतून इन्स्पेक्शन दवरलें परतून 27 तारखेर दवरतले 30 तारखेर टेंटेटिवली डेट करपाची केल्या 30 तारखेर टेंटेटिव डेट आसा पूण त्या 27 तारखेर डिसिजन घेतलें ते ऑनरेबल CMाक तांकां सांगलां. 3 वर्सां आदीं भलायकी केंद्राची ही इमारत उबारिल्ली देखून केंद्रांतल्या वस्तूंची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान तांकां कळम आयल्या. उक्तावणा आदीं ही सगळी प्रलंबीत कामां पुराय जातली अशें आश्वासन आमदार काब्रालान दिलें. आतां आमी पळयलां की ज्यो वस्तू आसात त्यो खंय तरी कळमेल्ल्या खंय तरी क्वॉलिटीक हांगा डिफरन्स जाल्ली दिसता. ते कितें जाता वस्तू आतां हे हॉस्पिटल हाडून स्ट्रक्चर जालो 3 वर्सां रेडी तेज्या वांगडा सामान येयल्लें ते अशेंच हाडलेलें सो ते यूज जावना बदल दवरलेले सो ताका क्लिनींग म्हणटा न्ही तो क्लिनींग ते करतले ताका क्वॉलिटी आसना बाकीच्यो गोश्टी सारक्यो आसा पूण ते आतां GSIDCचो सांगोडकर बाकीचे तेंचे इंजिनियर आसा तांकां सांगलां करपाक जाय म्हणून आतां तो हो ग्लास आशिल्लो पळय तो ओपन बोर्ड आशिल्लो आतां तेणी मुवींग केलो अशें थोड्यो गोश्टी ते चालू आसा काम करपाचें सो आमी इनोव्हेट करतले हॉस्पिटल जे लोकांक जाय ते भशेन आमी इनोव्हेट करतले. गरजेच्यो सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवन 30 डिसेंबराक ह्या भलायकी केंद्राचें उक्तावण करपाचें आशिल्ल्याचें काब्रालान ह्या वेळार सांगलें. दोतोरांक तशेंच कर्मचाऱ्यांक तशी सुचोवणी दिल्ली आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेंच्या हस्तुकीं केंद्राचें उक्तावण जातलें आनी उक्तावणा उपरांत ह्याच केंद्रांत प्राथमीक उपचार सुरू जातले अशी माहिती आमदार निलेश काब्राल हांणी दिली. 30 तारखेक आतां टेंटेटीव डेट दवरला इनोव्हेशन करपाक सो ताका लागून ते करतले आनी परतून 27 तारखेर आमी परतून मिटींग दवरली हांगा सकाळीं 10 ते फुडें आमी पळोवन घेतले. मुख्यमंत्री येवपाचे संभाव विश्वजीत बाब येतलो प्रमोद बाब येतलो हे इनोव्हेशन तेणी करपाक जाय हो इनोव्हेशन जातरी सगळ्यो गोश्टी आसतल्यो अशें ना बाकीचे दोतोर जाय ताका टायम लागतलो पूण हॉस्पिटल इनोव्हेट करून शिफ्ट करून हे हांगा इमारत चालू करपाची भावना भितर करतले. खंय तरी ट्रिटमेंट चालू करा म्हणून तुमी अशें सांगलां ऑलरेडी डॉक्टरान सांगलां शिफ्ट करून चालू कर म्हणून सांगलां ऑफिस बी शिफ्ट करपाक लायला म्हणजे वर्किंग हॉस्पिटल करपाचें केलां आतां वॉर्ड क्लिनींग जातरी वॉर्डूय चालू करतले बेड बी सगळीं आसा आतां ऑक्सिजन ती म्हाका दिसता 2 दिसान जातलें आनी ऑक्सिजन ती लायन जाता आतां कोवीड परतून आतां जाल्या सो हे हॉस्पिटल हेजे खातीरूच केल्लें आसा तकलेन दवरून चेंजीस कितें आशिल्ले ते फुडें असले दुयेंस जाता तेन्ना हांगाच्यान पणजे मडगांव वचपाक जायना लोक हांगा सिस्टम आसपाक जाय म्हणून सो तेजे खातीर सगळे केल्ले आसा सो ऑक्सिजन पायपां घातले आतां तेजे 2 दिसांनी ते CCST चालू जातले बाकीच्यो गोश्टी चालू जातल्यो. गौरी सतरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. रिवणच्या कावरे पिल्ला ह्या वाठारांतली सुमार 10 लाख स्क्वेअर मीटर सुवात IIT खातीर थारायल्ली. ह्या सुवातेची पळोवणी करून केंद्रीय समितीन हीच सुवात निश्चित करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती थळावा आमदार सुभाष फळदेसायान दिली. देखून सरकार फुडल्या 1 म्हयन्या भितर ही सुवात ताब्यांत घेवन IITच्या कामाक सुरवात करतले अशें सुभाष फळदेसायान सांगलें. IIT सारखी IITच्या प्रकल्पाक एक रिवणा गांवांत भितर मळेवाडा म्हणटा तो वार्ड आसा जो कावरे पिल्ला म्हणजे म्हज्या घरा खातीर पूण एक वार्ड आसा आनी त्या वार्डाचेर आमच्या IITचो प्रकल्प साकार करपा खातीर 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीचे आमी जे सिलेक्शन जाल्लें आसा IITचे सिलेक्शन कमिटी आयली दिल्लीच्यान आयले गोंयचे तांचे डायरेक्टर BK मिश्रा हांचे सगळ्यांच्या जे आमचे सगळे प्रशासकीय अधिकारी कलेक्टर आसतले डेप्टी कलेक्टर आसतले मामलेदार आसतले हांचे सगळ्यांच्या पळोवन करून ते सायट सिलेक्शन जाल्लें आसा आनी तसो रिपोर्ट गेल्लो आसा की दीस इज द बेस्ट सायट फॉर IIT प्रकल्प. आतां सरकारान सगळे डॉक्युमेंट्स बाकीची सगळी प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा आनी जमीन सरकाराच्या ताब्यान येतली. म्हाका दिसता की 1 म्हयन्या हो विशय कडीक लागतलो आनी ताच्या नंतर IITचें काम सुरू जातलें.
दाबोळे माटवे वाठारात पेट्रोलियम घटकांनी थळाव्यो बांयो नाला दूषित करपाक जापसालदार थारिल्ल्या जुवारी इंडियन ऑयल अदानी व्हेंचर लिमिटेड ह्या कंपनीचेर कारवाय करची अशी मागणी करपी पत्र आपणे प्रधानमंत्र्याच्या कार्यालयाक तशेंच पेट्रोलियम मंत्रालयाक बरयला. फुडल्या 2 दिसांत कंपनी आड न्यायालयात याचिका लेगीत दाखल करतली अशी माहिती थळावी पंच नीलम नायक हांणी दिल्या. 25 दीस जाले तरी लेगीत कंपनीक हो प्रश्न सुटावो करपाक जमिल्लो ना म्हणून तिणें तिडक उक्तायल्या. 25 तारखेर हांगा ही घटना घडलेली आनी ह्या बांयक पेट्रोल मेळ्ळेलें तशेंच हांगा जे नाला आसा तितून आनी बांयकय बीन सगळ्यांचे वास येतालो. आज जवळ जवळ 1 म्हयनो जायत आयलो तरी पूण हें कितें पेट्रोल येवपाचें कांय कमी जावना. आजुनूय बी टँकर भरून भरून वता. म्हाका दिसता 150 टँकर वयर हांगच्यान व्हेले अशें दिसता. पूण आजून आतां कांयच कितें आमचें प्रशासन कितें करता कांयच खबर ना. आमी WRDक कंप्लेन केल्ली पंचायत थ्रू, मागीर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल हेल्थाक तेंचेय बीन आजून रिपोर्ट येवना. आतां फुडें कशें वचचें तेंच समजना. सो आतां हांवें सगळे गांवचे लोक म्हणपा लागले की अशें कितें आतां हो इश्यू असोच थंडावलो आनी कारण हेतून आजून येत आसा. कंपनी म्हणटा की आमी बंद केलां आनी रोखडेच बंद जातले. सगळे लोक अशें एक आश्वासन लोकांक दिसलें की चल आतां तरी येवचें ना म्हणून, आतां तरी सगळें सुरळीत जातलें. पूण तशें कांय ना. हें आजुनूय येता हांगा आनी तें म्हणून हांवें आमचे PMO मेल केल्ले आसा हो प्रॉब्लेमाचो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तशेंच बाकीचे सगळे जे संबंदीत अधिकारी आसा तांकांय बीन हांवें मेल केल्या. आतां वी हॅव फूल होप ऑन दॅट की ते येवन कितें तरी हांगा हो प्रॉब्लेम सॉल्व करतले अशी म्हाका पुरेपूर खात्री आसा. आतां हांवें मेल प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक केल्लीच आसा आनी 1-2 दिसान हांव जनहीत याचिका कंपनीचेर घालता. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.